सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी सुशील मजदे पुण्याहून आलो इथे खास जयंती साजरी करण्यासाठी. जाधव साहेबांनी मला इथं पाठवलं होतं. मला आज खूप आनंद झाला की ज्या प्रमाणामध्ये पुण्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते त्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये सुद्धा गोव्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते. आणि बाबासाहेबांचा जो काही उद्देश होता तो मोठ्या प्रमाणात या सुद्धा सफल होताना दिसतो. अंधश्रद्धाला इथे पूर्णपणे फाटा दिलेला आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जो काही पुढे गंमत दिलेला आहे त्यानुसारच या ठिकाणी जयंती साजरी केली जाते. इथे सुद्धा कुठे DJ दिसता नाही आणि लोकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत पुतळा बसवायचा असेल किंवा इतर मागण्या असतील त्या इथे स्थानिक आमदारांनी त्या मान्य केलेल्या आहेत. बरेच संख्या वाढली कशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांव समजता सगळे जाण आमी एकठांय जाला आणि प्रेम तेजे वाढला. एक लक्षात दवरा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो प्रेम वाडप म्हणल्यार आमचो प्रेम घटने कडेन वाडप. घटने कडेन वाडप म्हणल्यार कायदेशीर आमी नागरीक जातले म्हूण आमी एक संकल्प आपोआप घेता. तो कोणाचो असो हात धरून आनी कितें करपाची गरज ना. म्हणून इतली उपस्थिती आमी पळयता ताका मान सन्मान जेन्ना आमी दिता आमी आमचे घटनेकूय मान सन्मान दिता. आनी हो देश आमचे घटने प्रमाणे फुडें आमी येयल्ले आसा. आतां मुद्दम हांव सांगता जेन्ना आमचे राम टेंपल जाले जायते लोकांक दिसलें कितें की इन्फ्लुएन्स यूज केली. मोदीन प्रेशर घायलो आमचे मोदीजीन प्रेशर घायलो म्हणून राम टेंपल जालें. पूण आमचे घटने प्रमाणे कितें आसा कायदेशीर चलतले जाल्यार उच्च न्यायालयान म्हणजे सुप्रीम कोर्टान आमकां निर्णय दिलो. सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिवचे पडलो की थिंगा राम टेंपल जावचें म्हणून. आनी कितें दाखोवन दिलें सिद्ध कितें केलें बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले घटने प्रमाणे 161 इयर्स ती बॅटल चल्ली. डिफरंट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाय कोर्ट मागीर फायनली सुप्रीम कोर्ट. कितें दाखयलें आमी घटने प्रमाणे चलता. आमचो पक्ष आसा तोय घटने प्रमाणे चलता. आमचो प्रधानमंत्री तसो चलपाक सोदता. आनी म्हणून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भेदभाव ना करता सगळे लोक ताका मानता आनी तेणें दिल्ले घटने प्रमाणे आज आमी फुडें वचत आसा. म्हणून देश इतले मुखार पावला. ही गोश्ट खरें जावन आसा. आनी आमी हिंगा वास्कोकार आसूं दी मुर्मुगांव आसूं दी आमचे दाबोले आसूं दी आमची सगळी मंडळी आसूं दी हांव समजता सगळे मानता. कित्याक एक देशाचे घटने प्रमाणे चलप म्हणल्यार ताका आख्खे म्हणजे जगाक मान सन्मान ते लिडरांक लोक करता. हे कांयच्या कांय करना. इट इज नॉट अ बनाना रिपब्लीक. आमचे रिपब्लीक डे आमी सेलिब्रेट करता 26 जानेवारी. आनी आमचे घटने प्रमाणे जेन्ना सगळे आमी चलता आज आमचो कितलो उंच स्थान आसा लोकांच्या मनान आख्खे जगाक सगळे कंट्रीन. आज आमचे वॉर चालू आसा पूण इंडियाचो मान दुसरेच भाशेन आसा. आमकां इरानूय ते ऑयल आमकां हाडपा दिता कितले येयले ना. आज गॅस सारके काबार सोंपपाचे आमकां हाडपा दिले. हे कित्याक देश तितलो मुखार पावला तेच घटने प्रमाणे. आनी तेच भाशेन आमकां जे कोण एब्रॉड तेंचे सोयरे आसा केन्ना भायर वयता पयले इंडियन म्हणल्यार मातशें फाटीं रावचें पडटलें. इमिग्रेशन लायनी सुद्दां आतां युआर इंडियन अशें आपयता प्लीज कम म्हणटा ते. म्हणजे इतले आमचे म्हणजे वालोर आनी व्हॅल्यू जो आमी म्हणटा एज अ इंडियन आमचो मान सन्मान वाडलेलो आसा. आनी हेच घटने प्रमाणे फुडें वचून ते कॉन्स्टिट्युन्सीन आसतना जुवारी नगर अरुणाचलम तेन्ना युनियन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसले ताका हाडून हांवें थिंगाय पुतलो घातलेलो. हांव घालपी फर्स्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतलो थिंगा. मुद्दम सांगता म्हाका तेजो मान सन्मान आसा. कित्याक देशात जे बरें काम केलां आज तरी आमचे मदें ना. आमचें कर्तव्य जावन आसा तांकां याद करपाक. म्हणून आज 135th एनिवर्सरी आमी तांकां याद करता. हेच भाशेन हे देशान बरे बरे व्यक्ती आहा तांकां याद केल्यार मातशें थोडेच तरी तेंची आयडियोलॉजी थोडे तरी तेंची तत्वां प्रिंसिपल आमी आमकां लागू करून ऑटोमॅटीक घेता. तेजेर एक नागरीक बरो जाता समाजान एक बरो व्यक्ती जाता. आनी तशें जाल्यारूच आमकां दिसता आमचे देशाक बरो फ्युचर आसतलो. आनी अवश्य एक लक्षात दवरा हेच घटने प्रमाणे फुडें वचून नरेंद्र मोदी सारके लिडर आसा बाकीचे आमचे लिडर आसा ताका लागून आमचो देश फुडें वयतलो. इंडिया वील बी अ सुपर पावर अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन.